एक्सटेंशन आसा पळय ते म्युन्सिपालिटी जेन्ना मिटींग जाता पळय म्युन्सिपालिटीची ती जाता जुनान सप्तक आहा ते 15-20 दीस पयलीं जाता आनी ते जो फिक्स हें सांगना कितके दीस सप्तक आसतलें तें 15 दीस आसतले जाल्यार लोकांक सांगपाचें 15 दीस आसा म्हणून एकूचदां ते पयलीं 7 दीस आसा म्हणून सांगता आनी मागीर सांगतात ते आनीक 2 दीस वाडयतात आतां हे फावट हांवें आयकलां की तांकां सप्तकारांक पावस पडल्या कारणान लॉस जाला म्हणून ताका लागून आमी वाडोवंक दिवंक शकता म्हणजे एक रिजन दाखयतात ते पूण ही ती काळजी आसा पळय ती म्युन्सिपालिटी अशें कित्याक करना की तांकां तांचे पयशे कमी घेवपाक सोदना कित्याक हांवें आयकलां हेवूय की ते 4,000ची रिसिप्ट करता आनी 6,500 लोकां कडल्यान घेता म्हळ्यार 2,500 एक दुकाना वयल्यान एक्स्ट्रा घेता ते ऑफिसर आनी कावन्सिलर मेळोवन भितरल्यान कळ्ळें आनी ते हेजेर हेंच्यांनी आज पर्यंत की बारीक जे वास्कोन जे धंदेकार आहा पळय तेंची हांकां काळजी ना जे काल पयर एक 8 दिसांक सप्तकाक कार येता पळय तेंची चड काळजी हांकां वास्कोकार मेले मरता धंदेकाराक वेपार हाडटा भायल्यांच्यान कितें गिरायक जातलें म्हणून ते एकूय दीस हांकां गिरायक जावपाक दिना कोणाकूच ह्याच पर्यंत आतां चवथीचे कोण ते हे येतले खंयचे कन्ज्युमर शॉपी येतली आनी घालतली ते लोक रीण काडून हांगाच्यान वास्कोन जे धंदेकार आपल्या वेपाराक धंद्यार माल घालता तो माल खोपना हे आतां जे 8 दीस सप्तक चलतले पळय ते म्हयनोभर लोकांक गिरायक आसचें ना वास्कोन खंयच्याच बिजनस कराक तेन्ना बिजनसमॅन आहा पळय वास्कोचो हो सारको जाम जाल्लो आहा तेन्ना एक धंदेकार एक हॉटेलकार हे सगळे बिजनस काबार जाल्लो आहा वास्को तेन्ना हेंच्यांनी विचार करपाचो की आनी हांकां 8 दीस न्हू 7 दीस 1 दीस पासून वाडोवन दिवचो न्हू आनी जर वाडोवन दिता जाल्यार हे खंय तरी हें करता ना हेंच्यांनी खाऱ्या वडयलो रस्तो सारको क्लीन करूंक ना हेंचे कडेन रस्ते सारके ना हेंचे रस्त्यांक होणके पडलेले आहा हे मे म्हयन्यान एक्चुली PWDची मिटींग मे म्हयन्यान आसपाक जाय खंयचें कितें प्रोविजन करता कारण वास्कोन एकूच गोंयान एक सप्तक पावसान येता पावसान जाता तेन्ना पावसाचो प्रोविजन हेणी वास्को म्युन्सिपालिटीन करप आसता सगळो की पार्किंग कशी आसतली खंयसर होणके आसतले खंयची फुटपाथ क्लीन करपाक जाय कितें आसता तें लोक हांगा पडटात फुटपाथे वयल्यान निसरून म्हाजी मागणी इतकीच आहा कलेक्टराक आनी चीफ ऑफिसराक इतकेंच सांगूंक सोदता की 7 दिसां वयर दिवची न्हू कारण हायकोर्टाचो कायदो आहा की 7 दिसां वयर खंयसरूच कसल्या फेस्टिवलाक परमिशन दिवचें न्हू म्हणून आनी तें जर कायदो जर तुमी मोडटा जाल्यार तुमी ओवररूल करता खंयसर तरी तेन्ना हांव खंयसर तरी तुमचेर एक्शन घेवपाक हें करतलो